गोंय सरकारान आरक्षण कायद्या विरोधान वचोन आपणाक जाय तशें नगरपालिका वेंचणूक आरक्षण जाहीर करून गोंयची बदनामी केल्या। वेंचणूक आयोगान सरकाराक जाय तशें चुकीचें आरक्षण केल्लें हें सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशावयल्यान सिद्ध जाता। आतां तरी गोंय राज्याच्या मुखेलमंत्र्यान शाणेपण दाखोवन वेंचणूक आरक्षणान घोळ घातिल्ल्या नगर उदरगत खात्याच्या मंत्र्याक मंत्रीपदा वयलो काडचो अशी मागणी गोंय सुरक्षा मंचान केल्या। पैसो मोठ्या प्रमाणात जो गेल्लो जो आसा हाका पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा हे जबाबदार आसा। ताका अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जो आसा हो हे जबाबदार आसा। डायरेक्टोरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा ताजे इनपुट्स जे आसा हे चुकीचे इलेक्शन कमिशनाक दिल्यात आणि ताका लागून ह्यो सगळ्यो गोष्टी ज्यो आसात ह्यो घडल्यात ह्यो लक्षांत येता। आता हातूंत भितर लक्षांत अशें येता की सुप्रीम कोर्टान गव्हर्मेंटाक वचन दिसलें हाजें कारण जें आसा हें दोनूय स्तराचेर सरकार एखादें जें आसा हें ताका सुप्रीम कोर्ट आसूं कितें किंवा ताका हायकोर्ट कितें आसूं दी ती वैयक्तीक मॅटर नाशिल्लें तें किंवा कौटुंबीक कोणाचें मॅटर नाशिल्लें तें। म्हणजे म्हजें मॅटर जें आसा तें हांव डिस्ट्रिक्ट कोर्टान हरलो म्हणून हांव हायकोर्टान वता, मागीर सेशन कोर्टांतलें हें जालें म्हणून हांव हायकोर्टान वता, हायकोर्टान हरलो म्हणून मागीर असलो जो आसा तो वैयक्तीक कारभार न्ही हो तर सरकारी कारभार आशिल्लो। आणि त्यामुळे हायकोर्टाच्या निकालानंतर खरें म्हणल्यार राज्य सरकारान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सुप्रीम कोर्टान वचपाची कांयच आवश्यकता नाशिल्ली, ताणें ताजो हॉनर करूंक जाय आशिल्लो। त्यामुळे हॉनर जो आसा तो न केल्ल्याचेच मुळात संशयास्पद काही कारणां जी आसात ही लक्षांत येतात मोठ्या प्रमाणात। आणि आयच्या तर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालान भितर लक्षांत अशें आयलां की हायकोर्टान दिल्लो निकाल जो आसा ताचो पूर्ण सन्मान करून तो ताणें हें केलो, म्हणजे अपहोल्ड केलो हाजो हायकोर्टाचो निकाल जो आशिल्लो तो। आणि त्यामुळे हांगा मोठें फ्रॉड जें आसा निवडणूक प्रक्रियेंतलें हें सरकारान केल्ल्याचें एक्सपोज ह्या ठिकाणी हें मोठा। त्या स्टेटीशेचे कमिशनर जे आसा हांचे कडेन एडिशनल चार्ज आसा, एक म्हणजे कमिशनरूय आसात ते आणि दुसरे ते लॉ सेक्रेटरी आसा। त्यामुळे दोन पदां जी आसा तो एकूच मनीस कशी भुशोवपाक शकता। सुप्रीम कोर्टान जे आज जे वर्डिक्ट जें दिलां तातूंत स्पश्ट सांगिल्लें आसा की दोन पदां ही आसची न्ही, ताका एक पद जें आसा तें ताजेर रिक्त जावपाक जाय, ताजेर इमिजिएटली सरकारान एक्ट जावन आमचें तर म्हणणें अशें आसा गोवा सुरक्षा मंचाचें ह्या पदाचेर आसणारो इलेक्शन कमिशनर जे आसात तांची बडतर्फी करची, तांची हकालपट्टी ह्या ठिकाणी करची, म्हणजे जाणें राजकारण करपाचो प्रयत्न केलो आणि त्या जाग्याचेर एबल आणि डिवोटेड कमिशनर जो आसा ताची नियुक्ती करून फुडलो एंटायर प्रोसेस हाजो निवडणुकीची प्रक्रिया जी आसा ही पूर्ण करची अश्यो ह्यो आमच्यो गोवा सुरक्षा मंचाच्यो मागण्यो।